मोगाळ बाबा भयणीनो, आदार आणि सत्कार, अतिथी म्हणजे हॉस्पिटॅलिटी हो जावन आसा विशय आयच्या वाचपांचो. आनी पयल्या वाचपान आमी काणी आयकल्या ते जाण स्वर्गांतावन देंवन आयिल्ले मनशाच्या रुपान अब्राहमाच्या तोंबूंक ताका भेट दितात. शुभ वर्तमान जेजूची काणी सांगता. जेजून कशे तरेन मार्था आनी मॅरी तांकां भेट दिली. दोनूय काणयो ना दिसत्या देवाचे अस्तित्वपणाचे. गेल्या सोमनान शुभ वर्तमानांत आमकां संदेश मेळ्ळो, पेल्याचो मोग केलो जाल्यार, पेल्याची सेवा केली जाल्यार आमी देवाचो मोग करता, देवाची सेवा करता. आनी आज दुसरे वाचपान सान पॉल म्हणटा, हांव म्हज्या मासा कुडीन त्रास दुख जे जेजून पूर्ण करूंक ना ते हांव म्हज्या जिवितान म्हज्या मासा कुडीन पूर्ण करता जेजू खातीर. सो पयल्या वाचपान आमकां आयकूंक मेळ्ळें की ते मेहमान पावणे सोयरे विजिटर्स अब्राहमाक मामरे ह्या जाग्यार भेट दितात. त्या दोनपारां हुनांत गरमेन अब्राहम भायल्यान तोंबूच्या भायल्यान बसलेलो आसलो. थंय ताणें तांकां पळयलें आनी तांकां कितें जेवण जाय आसलें, तांकां शेल्टर म्हणजे घरांत भितर घेवंक अब्राहम तयार जाता. आनी तांकां स्विकारले उपरांत ताच्या फॅमिलीक ताणें इंट्रोड्यूस केल्या उपरांत तांकां बरें जेवण खाण दिल्या उपरांत सुयो घेवंक वेळ दिल्या उपरांत ते म्हणटात, आमी दुसऱ्या वर्सा परतून येता तेन्ना तुजी बायल सारा तिका एक पूत जल्मतलो. आनी उपरांत अब्राहमाक आनी ताचे बायलेक साराक एक खरेंच एक पूत जल्मता आनी ताका ती नांव दितात आयझॅक. जाणटे पिरायेर देवान अब्राहमा आनी आयझॅकाक पूत दिलो. तर ही घडणी जावन आसा, देव आमकां मेळोंक येता, देव आमकां भेट दिता. आनी अब्राहमान तांकां बरे भाशेन त्रातार केल्ले देखून ते अब्राहमाक उदारपणान मीत मोग नासलेल्यान ताका ताचो परिणाम दितात, रिवॉर्ड दितात. तर हे तेग जाण कोण आनी ते अब्राहमाक मेळोंक कित्याक आयले? अब्राहम तांकां कांय विचारना, तुमी कोण आनी तुमकां कोणें धाडल्यात. संपूर्ण एशिया खंडांत आनी आमच्या भारतांत आमची संस्कृताय मेहमान अतिथी गेस्ट तांकां देव आयला कसो म्हूण स्विकारूंक अतिथी देव भाव म्हणटात आमी. सो अब्राहमान तांकां पळयलें की तांकां जेवणाची गरज आसली, तांकां सुयोगाची गरज आसली आनी देखून तो पयलो तांकां स्विकारता, मोगान तांकां स्विकारता.
ताका खबर नासली ताका देवान धाडलें म्हूण, वो देवान धाडलें म्हूण तांकां तो स्विकारना. पूण मनीस देवाच्या रुपान ताका मेळूंक आयला, भेट दिवंक आयला म्हूण तो तांचो परामूस करता. सो जेन्ना देव आमच्या घरांत येता इतलें सोंपोनूय आमकां सोंपें नासता. आमकां देव आयला वो कोण तो आमकां सोजमना, कित्याक तो ना सांगता आमकां भेट दिता, जावं मनशा वरवीं जावं वस्तू वरवीं घटने वरवीं. सो आमी देवाक अनुभवूंक शकता, देवाक मेळोवंक शकता जेन्ना आमची उक्ते मनान मीत मोग नासलेल्या मोगान आमी मनशांक स्विकारले जाल्यार आनी देवान दिल्ल्या पवित्र आत्म्या वरवीं बरें कितें वायट कितें, बरें कोण वायट कोण तें सोजमून आमी देवाक एका मेहमानान वो अतिथीच्या रुपान स्विकारूंक शकता. शुभ वर्तमानान जेजूची खबर आमी आयकता. जेजू कसो मार्ता आनी मेरीन आदार आनी दिवन सत्कार केलो. मार्ता आनी मेरीचें घर बेतनी ह्या गांवांत आसलें आनी हो गांव जेरुजाल्याच्या रस्त्यार आसलो. जेजू जेरुजाल्याक वचोंक फुडें सरता. ताका खबर आसली जेरुजाल्याक तें कितें सोंसूंक पडटलें, ताका लोक जिवेशी मारूंक सोदतात, ती सगळी खबर आसली. त्या चिंतनाच्या भारान ताका ताचे सोयरे वा ताचे इश्ट जवळ आसले इश्ट तांकां भेट दिवंक ताचे मनान जालें. आनी सो जेरुजाल्या वयता आसतना पयलें घर ताका मार्ता आनी मेरीचें मेळटा. सो मार्ता आनी मेरी कशे भाशेन ताचो स्विकार करतात आनी सत्कार करतात. झाकियसान जेजूक ताची सगळी संपत्ती दिली, व्हडलें जेवण केलें, ते भाशेन मार्ता आनी मेरीन तांकां तें तांक नासली आनी तशें तरेन ताका स्विकारूंक ना. बोगोर मारिया जेजूच्या पांयांशी बसता, ताका सांगात दिता, ताजे दूख त्रास शांतपणे आयकता. सो दोगांय भयण्यांनी जेजूची सेवा केली, पूण वेगवेगळे तरेन. जेजू म्हणिना ही तुजी सेवा त्या सेवा होवन बरी, दोनूय सेवा ताका आवडल्यो. पूण मार्तान कितें केलें? मार्ता कंप्लेन करूंक गेले ताचे जेजू लागीं, म्हाका इतलें रांदप करचें आसा, घराचें काम आसा आनी तें तुवें बेकार तुज्या पांयाशी बसलां, ताका मातशें म्हाका आदार दिव म्हूण सांग. जेजू म्हणटा, मारता मारता तुका इतले वस्तूंची धास्ती पडल्या, पूण एक वस्तूची गरज म्हणजे देवाकूय थोडो वेळ आमी दिवंक जाय. संवसारी जिवीत सोडून स्वर्गीच्या जिविताचेरूय नदर मारूंक जाय, आनी तें मारियान विंचून काडलां. केन्ना केन्ना आमी मार्ताच्या धास्तीन आनी टेम्पटेशन म्हणटा आमकां कामांनी गुंतूंक आवडटा, आनी जायते पावटी आमी काम दुसऱ्या खातीर कोत्ता म्हणून बोवाळ मारता, पेपराचेर घालता, सोशल वर्क, फायट फॉर जस्टीस. खरें आमकां त्या लोकांचो मोग आसा, तेंच्या खातीर आमी झगडटा, वो आमचेंच नांव पेपरार येवं, वो आमकांच कितें फायदे मेळटात समाज सेवा करून, ते ताळणेन आमी काम करता की ना?
सुरायेची आमची मीस जावन आसा कशे भाशेन आमी पेल्याक मोगाच्यांक आमी त्रार करता आमची वागणूक तांचे वर कशी मोगाक लागून तांची सेवा करता तांचें काम करता वो आमचेच स्वताचे व्हडविके लागून वा आमचीच जी व्हडपणाचे आनी फामाद जावपाचे ज्यो थियोरीज आसात ती पूर्ण करूंक सो देवाक थोडो वेळ दिवंक गरजेचें आनी एकटो अमेरिकन सायकोथेरपिस्ट म्हणटा जे लोक थोडो वेळ त्रास घेवन म्हत्व दिवन सारतात आनी तांकां तांच्या जिवितांत कितें उणें आसा कितें वायट केलां त्याचे नियाळ करून जें तांणी बरें करूंक जाय जी देवाची कृपा जाय ताचे विशीं थोडो वेळ नियाळ केलो जाल्यार तांच्या आत्म्यांक घोटाय मेळटा तांच्या जिवितांक अर्थ मेळटा आनी हें सादें कृत्य आमकां आमच्या जिवितांत कितें जाय कितें कमी पडलां तें आमकां ह्या वेळार मेळटा आनी ते एक भाशेन प्रार्थना रोजार जावन आसा जेन्ना आमी देवा थंय आसता आमच्या चिंतनांनी कोरण्यांनी ते एक तरेचें मागणें रोजार आनी हेंच सांत इनासान सान फ्रांसिस्काच्या जिवितान वावर केलो सान फ्रांसीस शावेर तरणाटो आसतना तेची व्हडलीं व्हडलीं स्वप्नां आसलीं विद्वान मनीस तो हुशार मनीस ताका एक प्रोफेसर जावंक जाय आसलो युनिवर्सिटीचो बरो तो एथलीट आसलो एथलीट आनी प्लेयर आनी ताका फामाद जावंक जाय आसलें आनी तेन्ना तो युनिवर्सिटीन शिकता आसतना आनी शिकयता आसतना सांत इनास ताका मेळटा आनी सांत इनास सान फ्रांसिस्काचे फुडार कितें ताचे हावेस कितें तें ओळखून घेता आनी ताका चॅलेंज करता फ्रांसीस तुका हें सगळें संवसार जिखून तुका कितें मेळटलें फ्रांसिसान सांगलें अशें अशें म्हाका मेळटलें आनी तें मेळ्ळे उपरांत तूं कितें करतलो आनी कितें जाय तुका सगळो संवसार जिखलो पूण तुजो आत्मो तुवें सांडलो कसलो फायदो परतून परतून हो प्रश्न ताणें ताका घालतालो आनी हें तुवें जिखून घेतले उपरांत मागीर कितें आनी कितें सो सान फ्रांसीस म्हणपाक लागलो म्हाका हे भाशेन कोणेंच चॅलेंज करूंक ना आनी सांत इनासाचें तो उतर आयकून सांत इनासा बरोबर सोसायटी ऑफ जिजस सुरू करता आनी देवाचो व्हडलो मिशनरी जावंक पावता तो मार्ता भाशेन आमी आमच्या स्वताच्या जिवितांत जायतें काम करून त्या कामाच्या भारान जिविताचो अर्थ नाससो आमकां दिसता पूण मारये भाशेन जेन्ना आमी थोडो वेळ स्वर्गीच्या कामाच्या वरवीं चिंता थोडो वेळ देव बाप आनी आवय जाची आमी मोगळा भुरगीं देवाक आमच्या जिवितांत कितें जाय ह्याच्या वर नियाळ करता तो वेळ जावन आसा फळदायक तो वेळ आमकां जिविताचो अर्थ दिता आनी एके भाशेन आमी आयल्या जेजूच्या मासा रोगतान वांटो घेवंक आनी हो प्रश्न आमी कित्याक आयल्या आमकां कितें जाय
जेजू ताय देवा ताय उतरा वरवीं आमकां आमचो उतर मेळटा मिसान आमी वांटो गेलता तेन्ना आमकां कुरपा मेळटा देव आमच्या काळजा मनान येता आनी आमकां सदांच्या जिविताक आनी फुडाराच्या जिविताक आमकां बेसांव आनी कुरपा दिता.